भौमा ते ओल्ड गोवा ह्या 7 किलोमीटराच्या 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्गा खातीर केंद्रान 1060 कोटी रुपया मंजूर केल्या। केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीन हे विशीं माहिती दिली। ह्या प्रकल्पाक लागून खांडेपार ते पणजी महामार्ग चौपदरी जातलो, तशेंच दोनूय वाटेन 7 मिटरांचे सर्व्हिस रस्तोय आसतलो। ह्या प्रकल्पा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आनी केंद्राचे उपकार आटयल्यात। भौमा ते ओल्ड गोवा ह्या 7 किलोमीटराच्या अंतराचेर जावपी 4 लेन नॅशनल हायवे खातीर सेंट्रलाच्यान 1060 कोटीची मंजुरी सेंट्रल म्हणजे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हांच्यांनी जाहीर केलेले आसा। आनी त्याच प्रमाणे ह्या प्रकल्पा खातीर खांडेपार ते पणजी महामार्गाचेर 4 लेन जातली, जाल्यार ह्या दोनूय सायडीन 7 किलोमीटराच्या रस्त्याचेर दोनूय सायडीन सर्व्हिस रोडूय आसतलो अशी सुद्धा माहिती म्हणजे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हांच्यांनी दिलेली आसा। आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी तांचे आभारय मानलेल्याचे आमकां पळोवपाक मेळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईद, हांव वर्षा आश्वेकर।